सपना टाउन कुर्टी वाठारांतले एका इमारतीत बेकायदो तरेन चालू आशिल्ल्या मिनी कॅझिनो आड फोंड्या पोलिसांनी कारवाय केली। या प्रकरणात पोलिसांनी एका दुबाविताक चौकशे खातीर ताब्यांत घेतला। मिनी कॅझिनोचेर पोलिसांनी केल्ले कारवायेचेर थळाव्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। थळावो पंच निळकंठ नायकान मिनी कॅझिनो आड कागाळ दिल्ली। या फुडें फोंड्या म्हालात कसलीच बेकायदेशीरपणां खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पंच नायकान दिल्या। आमकां म्हजे फ्रेंड सर्कल आसा तांचे कडल्यान आतांच कळून चुकलें की हांगा कॅसिनो चालू आसा आनी जवळ जवळ 2 म्हयने चालू आसा आनी आमकां खबर ना। कसल्यो ज्यो इलिगल एक्टिविटीज आसा पळय त्यो आमी अशे चलूंक दिवचे ना, कित्याक सांग आमचे भुरगे जे आसा पळय तांचे पाड जावपाचें आमकां नाका, कळ्ळें। तशेंच ताजो जो हांगा स्टाफ एक आसा प्रवीण यादव म्हणून आसा पळय, ताणें आमकां सांगलां कितें फोंड्यान आनी 3 कॅसिनोज अशे चालूच आसा। ह्या फुडें आमी पळयतले कितें फोंड्यान एकूय कॅसिनो चलूंक जायना असो।